गोंय फॉरवर्डाचो नेतो शिवोलीचो आमदार विनोद पालयेकारान ड्रग्जाच्या विशया वयल्यान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक गृह खातें सांबाळपाक अपेस आयिल्ल्यान तांणी गृहमंत्री पद मायकल लोबो कडेन दिवचें अशी मागणी पत्रकार परिशदेंतल्यान केल्ली। ताचेर शेनवारा भाजप युवा मोर्चान पत्रकार परिशद घेवन निशेध उक्तायला। तेंच्यांनी थोडे अशे फेक एलिगेशन्स गोंय सरकाराचेर केल्ले आसा। पयलीं म्हटल्यार तेंच्यांनी होम मिनिस्ट्री आनी होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री हेंचेर एक एलिगेशन केलें की ते खंय तरी होम मिनिस्टर म्हणून फेल जाल्ले आसा। त्यांच्या ह्या स्टेटमेंटाचो भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून आमी हांगा निशेध करता। प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री जाला तेन्नाच्यान आयज मेरेन सगळ्यांत चड ड्रग्स जप्त केला अशें आसतनाय आमदारान केल्ल्या आरोपाक म्हत्व ना, ते सगळे फट आशिल्ल्याचें युवा मोर्चान सांगलें। पालयेकारान लोकांक ड्रग्स डिलर म्हणून लोकांचो अपमान केला। तांणी लोकांची माफी मागची मागणी भाजप युवा मोर्चाचो सरचिटणीस गजानन तिळवेन केल्या। आमचे कडेन जो डेटा आसा फ्रॉम मार्च 2019 टील डेट हितून आमकां अशें दिसून येता की मोर दॅन 5 crore 6 lakhs हेच्या पेक्षा चड क्वॉन्टिटीचो ड्रग्जाचे रेड एंटी नार्कोटीक सेलान जप्त केल्लो आसा। तशेंच बाब विनोद पालयेकार फुडें असो स्टेटमेंट करता की ज्यो पार्ट्यो अंजुनच्या वाठारांत चलता, ज्यो कोस्टल बेल्टार चालू आसा, हांगा खंय तरी ह्यो पार्ट्यो ड्रग पॅडलर्स घडोवन हाडटात। ह्या गोश्टीचो आमी पूर्णपणे निशेध करता, कारण जो आमचो कोस्टल बेल्ट आसा हांगा खुबशे लोक आपल्या पोटा खातीर रेस्टॉरंटाचो बिझनस चलयता, रेस्टॉरंटां लेट नायट चालू आसता आनी तेंच्यांनी सगळ्या लोकांक ड्रग पॅडलर म्हणप हें एक अत्यंत दुखदायक गोश्ट आसा। हांव तेंच्या कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी अंजुनच्या लोकां कडेन माफी मागची, कारण विदावट एनी प्रूफ तो असो सगळ्यांक इन जनरल ड्रग पॅडलर्स म्हणपाक शकना। म्हाका ताका विचारपाचें आसा की तो स्वता जेन्ना ह्या सरकारान मंत्री म्हणून आसलो ताणें ह्या गोश्टीचेर कितें केल्लें। खुबशे ज्यो पार्ट्यो जे तो म्हणटा तेज्या टायमार जर वाचताल्यो काय ना हेचें ताणें उत्तर गोंयच्या लोकांक दिवपाची अत्यंत गरज आसा। तो फक्त मिनिस्टर म्हणून न्हय तर एक आमदार म्हणून सुद्दां शिवोले मतदारसंघान पूर्णपणे असफल जाल्लो आसा। स्वता ताका ज्या लोकांनी मतां दिल्ली ते लोक आज थंय पश्चाताप करता आनी युवा मोर्चा म्हणून आमी ताका एक एक्सिडेंटल MLA असो ताका आमी नमूद करपाक सोदता। पालयेकारान मंत्री आसतना केन्नाच ड्रग्साच्या विशयाचेर आवाज करूंक ना। आतां मंत्रीपद गेल्ल्यान तो भिला म्हूण पुरावे नासतना कितें आरोप करता अशें युवा मोर्चाचो वांगडी प्रशांत देसाय म्हणटा। जेन्ना 6 म्हयन्या पयलीं 7 म्हयन्या पयलीं 2 वर्सां पयलीं जेन्ना तो मंत्री आसलो तेन्ना कितें हो विशय चलनासलो, तेन्ना तेणी ड्रग्साच्या बाबतीन एकय केस करूंक ना। आतां तेज्या म्हणजे 17-18च्या जर टर्नओवरान पळयत तेन्नाय 5 कोटीचो व्हॅल्यूवाचे ड्रग्स सीज केला हो पुलिसान। तेन्ना तेजें तोंड उडोवंक ना। जेन्ना मंत्रीपद गेलो की मनीस कसो डिस्टर्ब जाता आनी आतां कितें करूं कितें तरी उलोवंक जाय म्हणून कितें तरी आपलो मतदारसंघाचो विशय घेवन तो उलयलो, पूण तेणी वयताना एकूच मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांक अंजुनच्या लोकांक तेणी ड्रग्स पॅडलर हो आरोप करून गेलो। हांवूय मागता की तेणी अंजुनच्या लोकांची आनी गोंयचे जे हॉटेलकार आसा तेंची एकदम माफी मागची। पालयेकारा कडेन पुरावे आसात जाल्यार तांणी ते दिवचे। पुरावे आसल्यार सरकाराक कारवाय करपा खातीर मदत जातली अशें भाजप युवा मोर्चाचो नेतो म्हणटा। ना तेणें स्वता लेटराक तेणें एटॅच केला पळय त्यो थंय ज्यो पार्ट्यो जाता त्यो लायला, पूण तेणें फुडें जेन्ना लेटरान बरयला थंय बरयला की ड्रग्स एंड रेव पार्टी म्हणून। त्या फाटल्या ज्यो तेंच्यो फ्लायर्स आसा पार्ट्यांचे हेजेर खंय तशें नमूद केल्लें ना, पूण तो जी बेजलस एलिगेशनां करता आनी आपल्या कडेन इन्फॉर्मेशन आसा अशें तो फक्त सांगता। तेणें जर आसा जाल्यार ताणें फुडें येवन ते क्लियरिटी दिवची। तो म्हणटा की लोकल जो PI आसा PSI आसा हो ड्रग माफियांच्या गाडयांनी भोंवता, ताणें हें प्रूव करून दाखोवचें। तितलें इजी पडटलें आमच्या सरकाराक आनी मुख्यमंत्र्याकय इजी पडटलें। बेश्टे प्रेस घेतली आनी विनाकारण कितें उलयलो म्हणून तेजेर कितें जायना न्ही।